मार्को प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 8 वळी 1 ते 30 आणि 8. जेजू 4000 लोकांक जेवण चडोवन दिता. एकदां आनीक एक पावट लोकांची व्हड तांडी आसली आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच नासलें देखून शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, ह्या लोकांक पळोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा म्हजें काळीज. कित्याक पळयात आज 3 दीस जाले ती म्हजे सांगाती आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर थोकून पडटलीं. तर तांचे भितरलीं कांय जाणां पयस जावन आयिल्लीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातलें? आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें 7. ताणें लोकांक धोरणीर बसूंक लायलो आनी 7 उंडे घेवन आनी देवाक दिनवासून ताणें ते मोडले आनी वांटून लोकां फुडें दवरूंक आपल्या शिसां कडेन दिले. आनी ताणीं ते वांटून लोकां फुडें दवरले. थोडी भोवशी तांचे कडेन आसली. तांचेरूय आशिर्वाद घालून ती वांटूंक लायली. आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो. आनी उरलोल्या कुडक्या तुकड्यांचो 7 पांटल्यो तांणी भरून काडल्यो. जेवलोलो लोक सुमार 4000 आसलो आनी ताणें तांकां धाडलीं. आनी रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर होडयार चडून तो दालमुनान प्रांताक गेलो. फारिजेव खुणा मागतात. एकदां फारिजेव भायर सरले आनी जेजू लागीं वाद करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागताले. आनी काळजांतावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही पिणका कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे आतांचे पिणकेक देव खुणा दिवचोच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान होडयार चडलो आनी पेलेतोडी गेलो. फारिजेवांचो आनी हेरोदीचो खोमीर. शीज उंडे व्हरूंक विसरलोले. होडयार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणून शिडकायलें, चीत दियात आनी फारिजेवांचे आनी हेरोदीची फुगी विशीं चोत्रायेन चलात. ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उंडे नांत देखून तो अशें उलोयता. हें जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, उंडे नांत म्हूण तुमी कित्याक तुमचे मदें उलयतात? अजून पर्यंत तुमकां वळख ना, गिन्यानूय ना, अजून पर्यंत तुमचे मोतीक उजवाड ना, दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडोना आनी कान आसून तुमकां आयकोना वो उगडास धरोना काय? 5 उंडे 5000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांचो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? ताणीं म्हणलें 12. आनी 7 उंडे 4000 लोकांक दिले तेन्ना उरलोल्या कुडक्यांचो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? आनी ताणीं ताका सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर अजून पर्यंत समजोनात तुमी? बेतसायदेन जेजू एका कुड्ड्याक बरो करता. जेजू आनी ताचे शीस बेतसायदे पावले. थंय एका कुड्ड्याक ताचे सोरशीं हाडलो आनी ताका हात लायलो म्हूण मागलें. आनी ताचे सोरशीं हाडलो आनी ताका हात लाय म्हूण मागलें. कुड्ड्याच्या हाताक धरून ताणें ताका ग्रामा भायर व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यांचेर थिंपी उडोयली. ताचेर हात दवरले आनी कितें तरी दिश्टी पडटा काय म्हूण विचारलें. ताका नदर येवंक लागलोली. तर ताणें अशें म्हणलें,
मनशां म्हाका दिसूंक येतात. म्हाका तीं झाडां कशीं दिसतात पूण भोंवतात. तेन्ना जेजून नव्यान आपले हात ताच्या दोळ्यांचेर दवरले आनी ताका सारकी न्हंव दवरयली. तो बरो जालो आनी सगळें ताका नितळ दिसूंक लागलें. आनी ताका घरा धाडून ताणें म्हळें, ग्रामांत भितर सरुंकूच नाका. जेजू विशीं पेद्रूची गोवायकी. जेजू शिसांक घेवन फिलिपाच्या सेजारियाच्या ग्रामांनी भायर सरून गेलो. वाटेर ताणें आपल्या शिसांक अशें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हाका धरतात? आनी ताणें परती पाळून म्हळें, कोण कोण जोआन बातिस्त, कोण कोण एलिजा आनी कोण कोण प्रवाद्यांतलो एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हूण तुमी सांगतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगी नाकांत म्हूण खोरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. आपल्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा विशीं जेजूचें पयलें भाकीत. मागीर जेजू शिसांक अशें शिकोवंक लागलो, देवाचे खुशे प्रमाणे मनशाच्या पुतान जायतें सोंसचें आसा. जाणटे, मुखेल याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री ताका नाकारतले. ते ताका जिवेशी मारतले आनी 3 दीस जातूच देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. ह्यो वस्तू ताणें स्पश्ट सांगल्यो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका बेश्टावंक लागलो. पूण वळोन आनी आपल्या शिसांक पळोवन जेजून पेद्रूक अशें म्हणून बोबाट केली, म्हजे मुखावेलो वच सैताना, कित्याक तुजें चिंतप मनशांचें, तें देवाचें न्हय. जेजूच्या पाटलावाची खरी वाट. आनी लोकांक आनी आपल्या शिसांक बराबर आपोवन जेजून तांकां म्हळें, कोणाक म्हजे फाटल्यान येवची खुशी आसा जायत, तांणी आपणाचेच खुशेची वाट सोडची, आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात तीं आपलो जीव होगडायतली, पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलो जीव होगडायतात तीं आपलो जीव सांबाळून दवरतलीं. सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? ओ आपल्या जिवाचे बदलेक मनशाच्यान कितें दिवंक जायत? हे बास्कोळ आनी पातकी पिणके मदें म्हजी आनी ह्या म्हज्या उतरांची कोणाक लॉस दिसत जाल्यार मनशाच्या पुताकूय आपल्या भाग्यवंत दुतां सांगाती आपल्या बापाचे मोहिमेन तो येतलो तेन्ना तांची लॉस दिसतली. आनी ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा उबी आसात तांतलीं कांय जाणां देवाचें राज पदवेन आयिल्लें देखल्या बरोबर मोरचीं नात.